there was eyes on that department. ओल्ड कसं असतं ते तसं नाही म्हणतात. Old, there is no proper management over it. So that is why it is. पण तुम्ही एक वाटेल म्हणता मंत्री बरं असं आपण मंत्री फ्रेंड आमचो हय तेजेर पर्सनल एलिगेशन काय ना बट तेका दे फेल्ड टू कीप द प्लांट द वे वी हॅड स्टार्टेड द प्लांट. आम्ही जेन्ना प्लांट चालू केलो तेन्ना आनी आतां बहुत खूब फरक आहा. तुम्ही मुद्दम वचून मिडिया प्रिंट अँड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया शूड गो अँड सी इट एंड इट शूड नॉट हॅपन लायक दीस. फेट ऑफ द पीपल वील गो. तिसरो प्लांट जो येतलो तेका लोक उपस करतले. तुमकां एक दीस तुमच्या सदस्यान म्हटल्यार ओपोजिशन लिडर विदीन रुलींग पार्टी म्हटल्यार सो अशी कित्याक तुमची भुमिका घेवची? तशें कांय ना तें लोकांचे प्रश्न मांडप हें आमचो कर्तव्य. आमी निवडून येता हिंगासर आमी प्रश्न मांडलो साऊथ गोवा लोकांचो आनी स्पेशली ते सायडीच्या लोकांचे वेर दाबोलीम एअरपोर्ट इज स्ट्रक्चर. दॅट दाबोलीम एअरपोर्ट शूड सर्वायव बिकॉज एलायड एक्टिविटीज जे आहा बिजनसीस जे आहा बारीक लोकांचे आमी पयला मायनींग बेल्टान जेन्ना बिजनस बंद जाले लोकांची हालत कितें जाली. पीपल जे कोण बरे आहले अबाव मिडल क्लास आहले ते सारकेच देंवले ठप्प करून. म्हणजे बँक लोन बॅड जाले NPA जालो बँकान ट्रक ओडून येले ऑक्शन केले खुबशे वस्तू आमी पयल्ले आहा जाल्यार अशें त्या वाठारांतल्या लोकांक न्याय मेळचो आनी तेंचो एअरपोर्ट तसोच उरचो आनी थिंगा फ्लायटी एक्स्ट्रा येवच्यो म्हणून आमी उलयले. आमी एक्चुली एआयडीन आहा नॉर्थ गोवान पूण आमचो एअरपोर्ट नेवो आहा तो आदलो एअरपोर्ट बंद पडचो ना म्हणून आमी उलयले. सो आमची भुमिका जी आहा इज प्युअरली ऑन फॉर द पीपल ऑफ गोवा. पीपल ऑफ गोवा शूड बेनिफीट आउट ऑफ अस out of the MLAs, what we speak and what we get the work done. Michael Bob, you have been very straight in your focus during assembly session. कितें जाय गोंया खातीर कितें जाय कितें मागोवंक in your approach डिमांड्साक जावं क्वेश्चनाक जाय तुमकां दिसता की all these things will be in place? See, if ministers work, आयज सभागृहान सगळ्यांनी कितें उलयता लास्टाक बसून जे वॅलिडिटरी रिमार्क्स जाल्ले तेचेरूय उलयल्या की प्रत्येक मंत्री जो तर आपल्या खात्यान काम करीत आनी तितून जो तर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बसून आपल्या खात्यान सारकें काम करीत जाल्यार लोकांक न्याय मेळटलो. मुख्यमंत्री आपूण म्हणटा इतले 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 वस्तू तेणें जाग्यार घातल्या म्हणजे इतले डिमांड तेणें एड्रेस केल्या आनी तेणें सांगलां की आय वील तेणें कितलेच एमेंडमेंट्स हाडल्या बिलांनी एमेंडमेंट्स हाडले. हे जो तर लोकां कडेन पावपा खातीर जाय जाल्यार काम सगळ्यांनी करचें पडटलें आमदारांनी मंत्र्यांनी पयलें कित्याक दे हॅव टू डिलिवर आनी इफ मिनिस्टर्स डू नॉट डिलिवर जाल्यार काम जावपाचें ना. आतां तूं पळय आमी फाटल्या दिसांनी कितें सांगलां की बिचाचेर बाजारान सुणे जे आहा म्हणजे स्ट्रे डॉग्स जे वाडल्या स्ट्रे कॅटल्स रोडांचेर फूल जाल्या वचपाक घरा डिफिकल्टी जाता कारान वचपाक डिफिकल्टी जाता. कलर ऑफ द काव ऑर बुल इज द सेम एज द रोड. आमी गाडी तेजेर सोडयता केन्ना केन्ना. सो अशे कितले एक्सिडंट जाता काव इंजर्ड जाता सारको सिरियसली आनी इवन लोक इंजर्ड जाता 2 व्हिलर वाले 4 व्हिलर वाले गाडयो पत्तता पूण हो एड्रेस आयज पासून कोणूच करिना इश्यू. मंत्री लोकल पंचायतींचेर दुखलता. हो इश्यू जो आहा हो आमचो सगळ्यांचो इश्यू आहा पूण नोबडी वॉन्ट्स टू एड्रेस इट एंड ब्रिंग अ सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम. हेचेर सोल्युशन हाडपाक जाय. जे हिसपान आमी गार्बेजाचेर सोल्युशन हाडलें की आमी 4 प्लांट गोंयांत बांदूंक जाय. RDF जे आदले आहा ते सगळे काडून सिमेंट फॅक्टरीन धाडूंक जाय ताका म्हणटा सोल्युशन. आनी ह्या इश्यूआचेर बिचार जो तर आमकां ट्युरिस्ट येयल्ले जाय जाल्यार सुण्यांक काडचें पडलें. सुण्यांक काडून रिहॅबिलिटेशन सेंटरान घालचें पडलें डॉग एडॉप्शन सेंटरान घालचें पडलें आनी थोडे हाडून परत सोडचें पडलें. आतां चडशे सुण्यांक तिंगा घाये जाल्या तुमी वचोन पळया. आतां घाये आसलेले सुणी गोरी थिंगासर ट्युरिस्टांचे मोदेकार ट्युरिस्टांक घास मारलेले तेंची हे कितें वॉट इज देयर सिट्युएशन दे कम फॉर अ हॉलिडे एंड दे विल गो विथ डॉग बाइट्स अशे खुबशे इश्यूज आहा which has to be addressed and it has to be addressed on top priority. टॅक्सीकारांक खूब सपोर्ट करता पूण आमी हालीं पळयता की इल्लिगली आतां उबरा सारके ऍप गोंयांत ऑपरेट करता.
कितें आहा न्हू एक कोणें उबराची टॅक्सी हाडली आनी दाखयली आमकां आमी ते मानपाक रेडी ना आमी फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट देर इज नो उबर देर इज नो ओला नो Michael Bob, वी वील कम आउट विथ अ सोल्युशन फॉर टॅक्सी आनी हो म्हाजो डिमांड आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी डिमांड आहा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन इफ देर इज नो सोल्युशन दॅट मिन्स वी आर प्लेईंग विथ देम दे आर आवर लोकल गोवन्स वी हॅव टू ब्रिंग देम अ सोल्युशन ओके अकॉर्डिंग टू युअर टॉप परफॉर्मर कोण टॉप परफॉर्मर मिनिस्टर कोण आसा मिनिस्टर CM बरें काम करता इफ यू लुक एट इट CM वर्क्स फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाईट ही वॉन्ट्स टू पुट लॉट ऑफ थिंग्स इन प्लेस बट इफ ही गेट्स द राईट सपोर्ट फ्रॉम हीज मिनिस्टर then I will say that particular work what he is doing or what he has brought for the people of Goa will be delivered to the people of Goa. मेळना म्हणटा तुम्ही सपोर्ट मेळना म्हणटा Otherwise it is not possible. सपोर्ट मेळना Michael Bob, आणि एक विषय म्हणटा पळय तो. तेणी काम करपाक जाय मंत्री म्हणजे कितें मंत्री म्हणजे काम करपाक जाय आमी वी ऑल्सो सर्व फॉर 3 years खूब जाणांनी सर्व केला हांव म्हणना ते परफॉर्म करिना म्हणून परफॉर्म सगळे करतात बट हाऊ मच दे परफॉर्म फॉर whom they perform that is very important. Michael Bob, आणि I am not particularly saying any particular minister, but work should be done for the people of Goa. Okay, one more thing is that in every talk of yours is in the assembly, ते म्हापसा सदांच हाडलेले आसत. In the last 15 days आम्ही पळयत जाल्यार तुका असो म्हापशाचेर आनीक वाद नाका बात करना just tell us. already MLA has put so many proposals which he has to bring to logical end. इतलेंच हांव म्हणूंक सोदता. He has to bring it to logical end. स्पेशल मूग बी नाका म्हणटा म्हापसाक लागून म्हापसाक लागून स्पेशल मूग बी ना तुमकां मोग आमचो आदिसून आहा न्हू ते आमचे सद्दां वचपाकूच जाय थिंगा जालें